संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सोदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आम सजावन राखताय आमकां सदां मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आम सबळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सोदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. मोगळ भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. तुमची ते सावां, तुमची इरादे, तुमचे सगळीं भोगणां घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमी आयल्यात. सुरस्पो देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी, सगळें तुमचें जिवीत संतोष भरीत करून दी म्हूण ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर विशेश करून मागता. ह्या संदर्भार देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक सांजुदा मरीपा लाभलेल्या बेसांवां खातीर अर्गां दिता. निशार क्वॉर्टर्स आनी कुटाम नेरुल अर्गांनी त्या सावां पासून मिसपेटयता फाबी आनी जेस्टिमेंडोन सदवा कातार. जल्मा दिसा संदर्भार अर्गां मिस दितात वॉल्टर गोन्साल्वीस आनी आयच्या दिसा जल्मा दीस संदर्भार अर्गां मिस दितात एलिझाबेथ गोन्साल्वीस इस्रायल. तांचे इराद्या खातीर विशेष करून मागया. तशेंच विन्स्टनाक बरी जिनियस सांगातीन मेळच्या त्या सावां पासून मिसपेटयता वॉल्टर आनी एलिझाबेथ गोन्साल्वीस इस्रायल. तांचे इराद्या बसूती विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. जे कोणा मागतान बसला उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमचें अस्तित्व खंयच्या ना एका खंयच्या राज्यांत वा राष्ट्रांत आसा आनी ह्या राज्यांत राष्ट्रांत आसून आमची जबाबदारी सरकारा कुशीन आनी आमची जबाबदारी सगळींच्या राजा कुशीन आमी दवरूंक जाय. तातूंत आमी पळापळ घेवंक जायना. देखून रायाचें वा चक्रवर्तीचें वा सरकाराचें सरकारा दिवंक, देवाचें देवाक दिवंक आनी आमी ऋणकारी जायनासतना रावूंक देवाचें उतर आज आमकां आपोवणें दिता. असलें भावकी घेवन कोणाचें पवित्र जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ जेजू तुजें उतर आमकां सतनितीचें मनीस आमकां आपोवणें दिता. थंय बोटी आमी सत नीत सांडून जेल्ले आसा, तुका दूख दिल्लें आसा, पश्चातापोन बक्षणे मगन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. मोगळा जेजू सरकारा दिवन शांत आमी थोडे पोटी सुरात केल्लो आसा. आमी थोडे पोटी नुकसान केल्लें आसा. हे मुखांतर आमी आमच्या जबाबदारेंत चुकल्ले आसा. पश्चातापावता हांव सोमी बक्षणे मगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा, आमचेर तुजी काकूळत दाखय. देवाचे देवाक दिया म्हणटाय, तुजे तान आमी साहित्य घेता, पण तुका दिवंक फाटीं सरल्या. तुजो उपकार आठोवंक फाटीं सरल्या, ऋणकार जावंक फाटीं सरल्या. सोम्या ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापावन बक्षण हें मगन म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा, आमचेर तुजी काकूळत दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सावां खातीर विशेश करून मागया. जी इरादे घेवन आमी सच्चें बलिदान भेटयता ते सर्व इरादे संपूर्ण रितीन पता पावून दिवत म्हूण आमी मागया. देव आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवंत जुता देव, ह्या तुज्या धर्मदुता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्ख्या प्रतिमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्याच राती हांवें स्नान केलें आनी हांव म्हज्या हागणांची वणटी लागीं न्हिदोंक गेलो. दगीक लागून हांवें म्हज्या तोंडार पांघरण घालूंक नासलें. वणटीचेर जिरबुज्यो बसोन आसल्यो म्हूण म्हाका कळीत नासलें. तांचें हून हून मेळ्ळें म्हज्या दोळ्यांनी पडलें आनी म्हज्या दोळ्यांनी धवी साय मांडली. हांव वैसा लागीं गेलो, पूण जितलो जड लेप तांणी म्हज्या दोळ्यांक लायलो तितली उणी म्हजी दिश्ट जाली आनी हांव सारकोच आंधळो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासता उरलो. म्हजी स्थिती पळोवन म्हज्या भावाक कंच भोगली. आपूण एलिमायस प्रांत्याक वचसर हाई कारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजी जतन केली. म्हजी बायल हाडना इता स्त्रियो करता ते बरी मजुरेक विणपाक काम करतली. आपणें विणलेलें तें ती मालकाक धाडून दितली आनी ते तिका मजुरी दितले. एक फावटी डिस्पोस म्हयन्याच्या 7व्या दिसा आपणें विणलेल्या लुगटांचो एक कुटको कातरून तिणें मालकाक धाडून दिलो. तांणी तिका सगळी मजुरी दिली मात्र न्ही, जेवणा पासत एक तरनो बोकडोय दिलो. हांव घरा पावलो तेन्ना बोकडो बेमेवंक लागलो. हांवें म्हजे बायलेक आपूण विचारलें, हो बोकडो खंय थावन आयलो? तो सोरून हाडलेलो न्ही मो? तो ताच्या दुनयाक फाटीं दी. तो सोरून हाडलेलो जाल्यार ताजें मांस खावचें शक्य न्ही. तिणें म्हाका जाप दिली. तो म्हजे मजुरेक सडीत मेळोवन म्हाका काणी कसो दिल्लो. तरी हांव तिका पातयेलो ना आनी तो ताच्या दुनयाक फाटीं दिवंक हांवें तिका सांगलें. आनी ह्या खातीर म्हाका तिचो राग आयलो. तेन्ना तिणें म्हळें, खंय आसा तुजो दांडर? खंय आसा तुज्यो बऱ्यो करण्यो? तांचे वरवीं तुका कितें फळ मेळ्ळां म्हूण आतां सगळ्यांक कळीत जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. दृढ काळजान सर्वेश्वराचेर तो पातयेवन रावता. दृढ काळ
काळजान सर्वेश्वराचे तो पातयेवन रावता. सर्वेस्पराक भियेवन चलता तो, ताच्या आज्ञातय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारान बळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सुबांपणी बाळतली. दृढ काळजान सर्वेश्वराचे तो पातयेवन रावता. वायट खबर मेळत म्हूण ताका कसलेंच भेना, कित्याक दृढ मनान सर्वेस्पराचेर तो भर बसता. वय ताच्या दुस्मानांक मेळटली ती शिक्षा, आपल्याच दोळ्यांनी देखलेलो म्हणलो बरवसो ताका आसा. देखून ताचें मन थीर आसलेल्यान कित्याकच तो भियेना. दृढ काळजान सर्वेश्वराचेर तो पातयेवन रावता. दृढ काळजान सर्वेश्वराचेर तो पातयेवन रावता. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्कारणाचे दोळे उगडूं. अशें कसल्या बरवशाक तुमकां पळयल्यां तें तुमकां कळीत जा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. भगवत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडोन घालचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फरिसेव आनी थोडे हेरोदचे पक्षदार ताचे ससी आयले आनी म्हणाले, मिस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगर सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध. आमी तो फारीक करीचे की करूंक नजो. जेजू तांचो गात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें धाडून दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रोपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले. देवाचें उतर हें. क्रिस्ता. मगच्या बाबा भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, आमी हर एक मनीस जल्मत जावन जाल्यार खंयच्याय एका राष्ट्रांत वा राज्यांत जल्मा जाय न्ही. आमी वाऱ्यार जल्मोंक जायना, मळबार जल्मोंक जायना. आमकां निर्दिश्ट देश वा राष्ट्र आमकां आसूंक जाय, निर्दिश्ट. आनी तो व्हड मात्र आमचें जिवीत बऱ्यान जिवंक आमकां साध्य जाता.
देखून मनशाच्या या संवसारी जिविताच्या अस्तित्वांत राष्ट्र एक प्रमुख स्थान घेता. देखून एका राष्ट्रांत आमकां भद्रती मेळटा, एका राष्ट्रांत आमकां जिवंक एक कायदो मेळटा, जिवोवचे हक्क मेळटा. एका राष्ट्रांत आमच्या प्रगतीक पूरक जावचें वातावरण लाभता. एका राष्ट्रांत आमकां हर एकल्यांक आदार आनी सांगात मेळटा. देखून आमी एका राष्ट्रांत जियेता, राष्ट्राचे नागरीक जाता, राष्ट्राची प्रजा जाता. देखून आमकां राष्ट्र थोड्यो सवलत्योय दिता. आमी एका गांवांत रावन एका देशांत रावन एका देशा वचोचें जाल्यार आमकां कितें जायचें? खाला जायचें पासपोर्ट जायचे न्ही गे. पासपोर्ट कोणें दिवचो? राष्ट्रान दिवचो, राष्ट्राच्या राष्ट्रपतीन दिवचो पासपोर्ट. कित्याक दिवचो? ताच्या तर्फेन आमकां दिवचो. म्हज्या तर्फेन वो मनीस तुज्या गांवाक येता, परमीट दी म्हणून, परमिशन कळ्ळें गी, दिवचो. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या राष्ट्राचो प्रतिनिधी. देखून पासपोर्ट आसल्यार मात्र आमकां आनी एका गांवाक वचोंक साध्य जाता. देखून आमकां आमचो खंयचो राष्ट्र ना जाल्यार, खंयच्याच राष्ट्राक आमी सर्वल्ले ना जाल्यार आमकां पासपोर्ट मेळना, विजा मेळना, खंय वचोंक जायना, सवलत्यो मेळनात, वोट घालूंक जायना, खंयचेंच आमकां फॅसिलिटीज मेळना. पूण हांव एका राष्ट्राचो एक प्रतिनिधी जालो जाल्यार, एक सांदो जालो जाल्यार म्हाका थोडी जबाबदारी आसा. हांवें राष्ट्राक थोडो कायदो दिवंक आसा, थोडो तिरवो दिवंक आसा. हांवें राष्ट्रांत थोडी जबाबदारी पाळूंक आसा. कित्याक म्हणटा एक राष्ट्र म्हणटाना एक सरकार येता. सरकार आदीं राय आसले, रायांचो सरकार आसतालो. आतां थोड्या मुखेल्यांचो सरकार आसा, राज्य प्रतिनिधींचो, लोकांच्या प्रतिनिधींचो सरकार, चुनायित प्रतिनिधींचो सरकार आसता. जावं पुरो MP, जावं पुरो MLAs. आनी हे सगळे एक सरकार चलयतात, मेजॉरिटी आयिल्ले एक सरकार म्हणून हाडटात. आनी सरकारान थोडी नियम आसात, थोडे कायदे आसात, ते पाळूंक जाय. आमी नागरीक जाल्ल्यांनी पाळूंक जाय. आमी राष्ट्राक दिवचे, सरकाराक दिवंक आसा. देखून आमी तिरवो बांदता, तिरवो जाग्याचो तिरवो, आनी घराचो तिरवो बांदता, घरचें टॅक्स बांदता आमी, बांदूंक जाय. आमी उदकाचें टॅक्स बील बांदता, करंटाचें बील बांदता आमी, कळ्ळें गे, करंटाचें बील, इलेक्ट्रीक बील बांदता आमी. आनी जायत्यो संगती आमी करता, करूंक जाय त्यो. कित्याक म्हळ्यार आमकां, कित्याक म्हळ्यार सरकाराक जायतो खर्च आसा. आमी दिल्ल्या टॅक्सान मात्र तांणी तो खर्च करयेत. बरे रस्ते करयेत, बरे संख्ये करयेत, बऱ्यो आस्पत्र्यो बांदून हाडयेत, बरे मेडिकल कॉलेजो, इतर इस्कॉलां, इतर सरकारी अधिकारी न्ही पुरा तांणी करी जाय. सरकारी बसां करी जाय. देखून हे सगळें बाणावळ करी अभिवृद्धी जायचे जाल्यार आमी दिल्ल्यांतल्या पयशान मात्र. देखून ते आमचे थंय थोडे तिरवे घालतात. पळया, ट्रेनां जायचे आनी एअरपोर्ट जायचे, जायते प्रगती जायचे. ही प्रगती म्हज्यान एकल्यान करूंक जाता, तुज्यान एकल्यान करूंक जाता, जायना. आमी सगळ्या दिल्ल्या टॅक्साच्या पयसांत तांणी ती करूंक जाय. देखून आमी तिरवो बांदचो, भोव कायद्याचो आनी गरजेचो. आमी तांचो पळापळ घेवंक जायना. आमकां उदक दिवचें जाल्यार तांणी उदक डॅम बांदिचे, डॅमान उदक जमा करीचे, पायपलायन घालीचे, पंप घालीचे. वय गे, आमकां करंटाक थंय बसले फॅनाक वोवचें जाल्यार खंय तोंड म्हणी उदक, डॅमांतलें उदक काडून थंयसर हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर जनरेट करी जाय, नातल्यार थर्मो करी जाय, नातल्यार कांय म्हणी उष्ण विद्युत स्थावराक म्हणी करी जाय. कांय ताका मस्त खर्च आसा. प्लांट्सां घालूंक, इम्प्लिमेंट करूंक आनी बरा, आनी जायते कामाक दवरी जाय, तांकां सांबाळ दी जाय. हें म्हणटाना तांकां पयशे जायचे. ते म्हणटाना आमी करंट वापर करता जाल्यार ताचें बिल्ल आमी भरूंक आसा, देखून आमी सरकाराक निश्ठवंत जावंक जाय. आमचे मदें हांगासर जायते पुलीस आसात. जर पुलिसांनी एक दीस रजा घाली जाल्यार, आज कामूंत करना, पुलिसांनी रजा घाली जाल्यार आमकां जिवंक जायत की. कोणाच्या आंगा घातर खंयचेंय भांगर आसचें ना, कोणाच्या घरान चोरी जातली, मर्डर जातलें, लॉ एंड ऑर्डर सगळीं हाताक येतले आनी सगळ्यांनी अशांती उपजतली. पुलीस आसात, पुलीस स्टेशन आसात म्हणल्या खातीर लोक भियान आसात आनी कोणाक अन्याय करूंक, वायट करूंक, मारूंक पुरो वचना. तांकां सांबाळ दिवंक आसा. अशें म्हणटाना सरकाराक जायती जबाबदारी आसा, जबाबदारी फाटल्यान जायतो खर्च आसा.
आनी सगळो खर्च नागरिकत्वान घेवंक आसा देखून तांणी टॅक्स घालचें टॅक्स जावं पुरो GST घालतात जावं पुरो सेस घालतात जावं पुरो इतर जायते टॅक्स घालतात कमर्शियल टॅक्स घालतात आनी आमचे डोमेस्टीक टॅक्स घालतात आनी ते पयशे आपणायतात पूण थोडे फावटी जायते फावटी अनित घडटा तें सहज पूण ती जबाबदारी तांची अनितीक तांणी अनित केल्या जाल्यार आमी दिल्ले ते टॅक्साचे पयशे तांणी भितर घाले तांणी मिसयूज केले तांणी दुरुपयोग केले तांणी तांच्या फायद्याक वापरले संवसाराची राज्याची प्रगती जावंक ना करूंक जाय जाल्लें काम तांणी करूंक ना जाल्यार ते सुखीदार जाता तांचे लेख देव तांचे तावन घेता पूण आमचो कायदो कितें आसा आमी तो दिवंकूच आसा आमचें टॅक्स कितें आसा तें आमी दिवंकूच आसा आमी पळापळ घेवंक जायना आमी करंट यूज करता वापरता जाल्यार आमी फॉर्जरी मिटर घालून मिटर गोवनांतले बरी करूंक जायना आमी उदक यूज करता तेन्ना तें उदकाचें बील आमी बरी जय सोडल्यार तें मिटर पाड करून उदकाचें मिटर गोवनांतलें बरी आमी करूंक जायना आमी चीट करता जाल्यार आमी दोखो दिता जाल्यार देवा मुखार आमी अपराधी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देवा मुखार आमी अपराधी जाता देवा मुखार आमी अपराधी जावंक नजो कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार आमी नितीवंत मनीस जावंक जाय देखून जेजू कितें म्हणटा हेच्या दिसा चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिया देखून एक फावटी जेजू लागीं आनी ताच्या शिसा लागीं चक्रवर्तीचो तिरवो बांदूंक पयशे नातले चक्रवर्तीचे तिरवो दिवंक पयशे नातले हांगा पळय म्हाका पळय आनी ह्या संदर्भार जेजू कितें करता शिसांक धाडटा आनी गलिले सरोवरांत एक गरी घाला ताका एक मासली मेळटली मासली आनी त्या मासलेच्या तकलेंत एक नाणें मेळटलें आनी तें नाणें व्हरून तिरवो बांदा पळया सोमीस पर्यंत देवाचो पूत तरी सर्गा संवसाराचो धनी तरी चक्रवर्तीक ऋणकार जावंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार जेजू मनीस जावन ह्या संवसारी आयला आनी रोमी चक्रवर्तीच्या अधीन आसच्या त्या जेरुजलेमान त्या इस्रायलान तो आसा देखून तोय रोमी चक्रवर्तीचो नागरीक तशें म्हणटाना ताकाय जबाबदारी आसा तिरवोबांची देखून तो म्हणटा म्हाकाय ऋणकार जावं नाका देखून तुमी वसा एक गरी घाला थंयसर एक मासली मेळटली मासलेच्या त्या तकलेंत एक नाणें आसतलें तें व्हरून तिरवो बांदा पळया बोवा पुरब्याचें लिसांव जेजू आमकां दिता देखून आमी पळापळ घेवंक जायना आमी अनितीचे जावंक जायना आमी नितीचे मनीस जावंक जाय आयच्या सुवार्थेन पळया जेजूक एक सवाल विचारतात रोमी चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो आमच्या कायद्या प्रमाणे सामांगी न्ही हें सवाल घालूंक कारण आसा एक थंयसर जुदेव लोक इस्रायलाचो जुदेव लोक तो आपणाक एक स्वंत राष्ट्र जाय आपणा जुदेव राष्ट्र जाय आमी कोणाचे गुलाम जाय नजो रोमी चक्रवर्ती बायलो राय रोमाचो राय ताका आमी तिरवो बांदचो सारकें न्ही ताका तिरवो बांदूंक नजो म्हणून थोडे देशप्रेमी थोडे आसले थोडे देशभक्त म्हणलो पंगड आसलो ते विरोध करताले केदाळे विरोध करताले दिवंक नजो आमी तांचे गुलाम जावंक नजो आमी स्वतंत्र जावंक जाय आमी स्वतंत्र राष्ट्र आमी जावंक जाय म्हणून ते एक झगडताले केदाळे कळ्ळें गी आनी अशें देशभक्त आसले थोडे अशें आसतना तांणी एक शास्त्री फरिजावांनी एक कायदो हाडलो देवळांत रोमी चक्रवर्तीचे पयशे चलावणे घालूंक नात देवळाच्या हुंडेंत रोमी चक्रवर्तीचे पयशे घालूंक नजो जेरुजलेमाच्या देवळांत रोमी चक्रवर्तीचे पयशे तुमी घालतात जाल्यार तुमी पातकी जातात तुमी सुखीदार जातात रोमी देवळाच्या हुंडेंत तुमी इस्रायलाचे शेकेल तुमी घालूंक जाय शेकेल रोमी चक्रवर्तीचे पाऊंड घालूंक नजो म्हणलें स्वस्थ नियम आसलें देखून लोक कितें करतालो देवाळाक येताना चलावणाक आसचे रोमी चक्रवर्तीचे पयशे पाऊंड बोल्सान घेवन येताले पूण देवळान घालतना थंयसर
वांटोवकाराचे मांड आशिल्ले, मनी एक्सचेंज कावंटर आशिल्ले वांटोवकाराचे मांड. थंयसर हे रोमी चक्रवर्तीचे पयशे दिवन इस्रायलाचे शेकेल काण घेताले आनी ते शेकेल ते देवळाच्या उंडेन घालताले. आनी असले कानून आसतना असल्या संदर्भार जेजू थंयसर आसलो आनी जेजूक ते एक सवाल विचारतात, रोमी चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो सारकेंगी समा, कितें म्हणटाय तूं सांग. आनी ह्या संदर्भार जेजू एक सिंपल, जेजू कोत्ता आसा हे म्हाका शिरकोंक घालूंक सवाल विचारतात. जर तर जेजू म्हणत रोमी चक्रवर्तीक तुमी तिरवो दिनाका म्हळ्यार चक्रवर्तीचो विरोधी म्हण जालें जेजू, कळ्ळें गी. आनी एखाद्या वेळा म्हणत तुमी चक्रवर्तीक पयशे तिरवो दिया म्हणून पब्लीक तो सांगी जाल्यार तो जुदेव नियमां पाळिना म्हणून जालें. देखून जेजू कितें म्हणटा, नाणें हाडा, नाणें. आनी तें नाणें दिता ताका. त्या नाण्यांत त्या रोमी चक्रवर्तीचें रुपणें आसलें आनी ताजी सायन आसली. आतां ही आमचे लागीं नाणीं आसा जाल्यार न्ही, खंयची बरें नाणीं आतां आमचे लागीं आतां 1 रुपयाचें नाणें आसा, 2 रुपयाचें आसा, मागीर 5 रुपयांचें आसा, मागीर 10 रुपयाचें आसा, मागीर 20 रुपयांचें आसा, मागीर आतां एक 75 रुपयांचें नाणें आयलां, 75 पोर इनोग्रेशन जालें. पूण नाणीं आसात, नोट आसात आमचे लागीं न्ही, नोट आसात 5 रुपयांचे, 10 रुपयांचे, 2 रुपयांचे आसात, 1 रुपयांचे आसात, 20 रुपयांचे आसात, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपयाची नोट आसा. तातूंत आमच्या राष्ट्राची मुद्रे आसा न्ही, राष्ट्राचे मुद्रे आसा म्हळ्यार एक सील आसा राष्ट्राची एक गव्हर्नर म्हळ्यार कोण रिजर्व बँक गव्हर्नराची सायन आसा राष्ट्राचे न्ही गी, आसा की ना. कोणाच्या आमच्या भारत राष्ट्राची आसा की या अमेरिकाचे आसा, कोणाचे आसा, आमच्या भारत. देखून आमच्या भारतान ते पयशे चलावणाक आसात. तशेंच रोमी चक्रवर्तीचे रुपणें आसलें आनी जेजू म्हणटा हें कोणाचें रुपणें, रोमी चक्रवर्तीचें. तर रोमी चक्रवर्तीचें जाल्यार ताका दिया, तुमचो कायदो तो. आमच्या भारत राष्ट्राक आमी कायदो बांदचो, तिरवो बांदचो, टॅक्स बांदचे, आमचे कायदो आमी बांदूंक जाय. तशेंच रोमी चक्रवर्ती बांदूंक जाय. रायाचे रायाक दिया, चक्रवर्तीचे चक्रवर्ती दिया, सरकाराचे सरकारा दिया. तातूंत तुमी लिपय नाकात, तातूंत तुमी चाल खेळनाकात, तातूंत तुमी चालबाज खेळनाकात. नितीवंत मनीस तुमी जाय आनी हें तुमी करूंक जाय. टॅक्स, तिरवो आनी कितें इतर देवें तुमी दिवंक आसा तें दिवंक जाय म्हणटा जेजू. तातूंत तुमी ऋणकार जावं नजो, एका राष्ट्राचे ऋणकार तुमी जावंक नजो. ते राजकारभार चलयतले, कितेंय करून दित, तांचे लेख देव काण घेता, पूण तुजें कितें दिवंक आसा तुवें दिवंक जाय. स्वस्थ. दुसरें जेजू म्हणटा देवाचें देवाक दिया, देवाचें देवाक दिया. हांगासर देवाचें कितें, देवाचें कितें आमी दिवंक जाय देवाक. चक्रवर्तीचें कितें, राष्ट्राचें सरकाराचें कितें, सरकाराचें कितें. आमी करंट काण घेता तो सरकार असो, आमी उदक काण घेता सरकार असो, आमी कितें आमी वस्तू काण घेता ते सरकाराचे ताका टॅक्स आसा ते आमी सरकारा दिवंक आसा. वैगी वैगी न्ही. आमी तांदूळ काण घेता, आमी साकर काण घेता, आमी पियाव काण घेता, आमी कोलगेट काण घेता, ब्रश काण घेता, ते पुरा आमी दिवंक आसा ताका सरकाराचें सरकारा दिवंक. पूण देवाचें म्हळ्यार कितें, देवाचें देवाचें देवाक दिया. देवाचें कितें, देवाचो मोग म्हळ्यार जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगान रावा. देवाचो मोग, देवाची काकूळट, देवाची दया, देवाचें बोगसाणें, देवाची सोंसणीकाय, देवाचो संतोश, देवाचें शांत समाधान, कळ्ळें गे, देवाचें कलतेपण, देवाचें विधेयपण, हे सगळे गूण शेगूण आसात पळय, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आसात पळय, तीं देवातावन येवची. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आसात पळय, तीं देवातावन येवची, तीं देवाक आमी पाटी दिवंक जाय. पयशा रुपार वस्तू रुपार येवचें तें सरकाराचें, तें सरकाराक आमी पाटी दिवंक जाय. पयशा रुपार वस्तू रुपार येवचें तें सरकारा पाटी दिवंक जाय. आमी आमकां टॅक्स येता, टॅक्साचें बिल येता, आमी टॅक्स भरिना, मोग दिता म्हळ्यार जाता सरकाराक. आमी मोग दिता म्हळ्यार जाता, आमी दया दाखयता म्हळ्यार जाता, जायना.
सरकाराक कितें सरकाराक वस्तू रुपी येता ते वस्तू रुपयान फाटीं दिवंक जाय देवाचें कितें देवाचे कृपे वरवीं येता पवित्रात्म्याच्या फळांनी देण्यान वरवीं येता तें आमी फाटीं दिवंक जाय देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान स्वस्थ म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हाका तें शेगूण जायचे म्हाका तुमचें बरेंपण जायचें बरेंपण नीत अनीत न्ही मोग दुस्मानकाय न्ही बोगसाणें द्वेश न्ही शांती समाधान राग आनी गालाटो दोंबी न्ही तें म्हाका जायचें देखून सोमी म्हणटा म्हजें राज्य सताचें राज्य म्हजें म्हाका सत जायचें म्हजें राज्य नितीचें म्हाका नीत जायचें म्हजें राज्य सवस्थकाय म्हाका जायचें देखून तो म्हणटा म्हजें हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत वाट सत आनी जिवीत देखून म्हाका हें सताचें वाटेचें जिवीत जावंक जाय सता नितीच्या वाटेचें जिवीत तुमी जियेतात जाल्यार तुमी देवाचें देवा दिवंक शकतल्यात सरकारा दिवंक शकतल्यात म्हणलें सत आयची सुवार्ता आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आयच्या पयले वाचपाक आमी गेले जाल्यार तोबीत आसुल्लो देवबिरांत दिसो मनीस कश्टी मनीस बावार्थी मनीस ताची पती नासली अन्ना ती कश्टांची मनीस एक दुबळें कुटुंब ग्रेस्त कुटुंब न्ही पण देवाचेर अखंड पाथयेनी बावार्थ दवरून जियेतालें तें कुटुंब अन्ना हे काम करताली कसलें उस्तूर शिवचें काम करताली अन्ना उस्तूर शिवचें ती खुद्द टायलर करनातली ती दनयलाकचें उस्तूर काण घेताली शिंवताली आनी दनयाक पाटी दिताली तो विकतालो दुसऱ्यांक आनी एका मजुरी दितालो कळ्ळें गे दुसऱ्यां खातीर ती काम करताली अन्ना आनी अशें एक दीस तोबीत तो संजेचें न्हांवन आनी पुरा जाल्या उपरांत तो ताच्या आंगणाच्या बोगले घासच्या एका वणटीच्या देगेन तो न्हिदलो दग कठीण आसली आतांचे बरी दग आसली देखून ताणें ओल घालूंक नातली आंगार पांगरूंक नातल्या देखून हो थंयसर एक 4 गिरबुज्यो आसुल्ल्यो गिरबुज्यो आनी ती गिरबुजी मेळें करतात आनी तें मेळें ताच्या दोळ्यांक पडटा पळया आनी दोळ्यांत उलोवप सुरू जाता दोळ्यांत खोरो सुरू जाता आनी तो दुसऱ्या दिसा पंडिता लागीं वेता तो लेप लायता दोळ्यांक लेप आनी कितलो चड लेप लायलो तितले दोळे ताचे पाड जाले औचित्य म्हणलें बरी एक पिडा आयली ताका अशें घडटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भुरगे खेळून आशिल्ले कुट्टी दंडो खेळटना एकल्यान कुट्टी दोंड्यान मारली आनी एकल्याच्या दोळ्यांत रोंबली आनी सगळो दोळो गेलो सगळो चिंतिनातले बरी एक एकलो पीटी मास्टर ग्रावंडान भुरग्यां सांगात खेळून आसतना एकल्याची बॉडी उसळ्ळी ताच्या दोळ्यांक लागली आनी तो ट्रिटमेंटाक गेलो दाखतऱ्या लागीं आनी ट्रिटमेंट जातना दोळो इन्स्पेक्शनाक जालो तो दोळो गेलो ओय दोळो गेलो दोनूय दोळे गेले महाभारता सिरियल आसलें आमी ल्हान आसतना महाभारता बिल्ल बाणां सोडचें तवळ भुरगे खेळटा सत्रेची काडयेची बिल्लू कर्ण एक बाणां कर्ण एकल्या भावान आनी एकल्या भावाक सोडलें एका भावान दोगी जाण बाबाव बिल्लो बाणान फायट करूंक लागले टीव्हीर पळोवन आनी एकल्याची सत्रेची काडी एकल्याच्या भावाच्या दोळ्या भितर गेली हांगार गेली आनी भायर आयली दोळो सगळो गेलो पळया अशें थोडे बडी औचित्य म्हणलें बरी अशें अनाहुतां घडटात अनाहूत म्हणलें बरी पिडा येता औचित्य म्हणलें बरी पिडा येता औचित्य म्हणलें बरी असली सलवणी येता काय मनशाक सलवणी येता आनी तसलीशी पिडा ह्या आमच्या भावाक तोबिताक आयली ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेली एक दोळ्यांची न्ही दोनूय दोळ्यांची दिश्ट गेली पळया आनी तो कुर्डो जालो आनी ताका मस्त ताच्या कुटुंबाच्यान कंत भोगली देखून ताणें थोड्या वर्सां ताणें ताच्या कुटुंबाच्यांनी जतन घेतली अशें आसतना ताची बायल काम करून आसली दिसपट तो ग्रास सोडच्याक आनी तिचें काम मेसवून तिच्या दनयान मजुरी दितना सर्तीक बोनस म्हणलें बरी एक बोकडेचें पील दिलें म्हळ्यार बोकडेचें पील दिलें दिसपट तें ती मजुरी मात हाडटाली
एक दीस बोकड्याचें पील आंबेल्लें पळोवन तो बी तिसारता ताका दोळे दिसनान हें बोकड्याचें पील खंय थावन आयलें तुवें म्हणी सोर नाडलें ही दुसऱ्यांचें आमच्या लागीं बकऱ्याचें मांस खावंक ना तांक ना देखून काय इल्लें तूं हजारो बकऱ्यांच्या राशींतलें एक बकऱ्याचें पील सोड नाडलें गी ती म्हणटा ना हांवें सोर नाडूं ना म्हज्या दनयान म्हज्या माजुरेक मेळोवन ते दिल्ली काणीक म्हजें काम पळोवन दिल्लें तें बोनस जाल्यार तो पातयेंक फाटीं सरता तो म्हणटा आमकां दुसऱ्यांचें नाका आमकां कितली मजुरी मेळटा तितली पोड आमकां पुरो आमकां सुरयांचो बकरो नाका सुरयांचें मांस खावंक आमकां बरें लागना तें ताच्या फाटीं दी म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो हाका दोळे दिसनात आनी हो नितीवंत मनीस देवा भिरण दिसो मनीस कोणाचें आपासून खावचें कोणाचें लुटून खावचें ताका पसंद नासलें तो ताची बोगणां सांगता पूण हांगासर अन्न ना जाल्यार अनितीन अन्यान जियेनांतली स्त्री बरी मनाची तिणें केल्ल्या वावुंटीक मेळ्ळलो फळ तिकाय तो पाटी दिवंक मन नातुल्लो देखून ती म्हणटा पळया तुवें इतलें दान धर्म केलें इतलो देवाचेर विस्वास दवरलोय इतलो मोग केलोय इतल्यो बऱ्यो करण्यो केलोय तुका कितें बरें फळ मेळ्ळें कितें तुका बरें फळ मेळ्ळें पळय कुर्डो जालोय मो गिरबुज्यो तुज्या तोंडांत तुज्या दोळ्यांत हागल्यो आनी ताचे उपरांत तुजे दोळे दोनी लेप लायलो दोनी दोळे गेले तुवें केल्लें बरेंपण खंय गेलें तुवें केल्लें दान धर्म खंय गेलें तुवें दवरलेलो विस्वास पातयेनी खंय गेली तुका मेळ्ळें कितें ಎಂತಮೂ तुज्या बरेपणां मेळ्ळी काणीक थोडे पटी आमी तेंचे विचारचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे पटी आमी तेंचे विचारता तूं इतलें दान धर्म करताय इतली मिसां भेटयताय इतलें मागणें करताय इतल्यो काणीक अर्पिताय इतलें पुरा करताय निमाळें मेळ्ळें तुका एत्त कश्टमो एंतमो नुकसानंतमो सलवण इंतमो म्हणलें सवाल आमी विचारचें आसा ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता पळया तो भित कितलो कश्टां नासल्यार कितले नुकसानेन तो पडल्यार कितले वळवळे ताणें बगल्यार तो देवाचेर विस्वास सोडिना अनितीन जिवंक फुडें सरना अन्यायान जिवंक फुडें सरना ताचें मन ताचें काळीज आतां जाल्यार ह्या सगळ्या अखंडाच्या परिस्थितीन जाल्यार देवा थंय तो विश्वास देखून तो म्हणटा ते पाटीन दी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ज्यो पात्रियार्क ताच्या जिवितांत मस्त कश्ट आयले जाल्यार देवान दिल्लें देवान वेलें म्हणल्यार त्या ध्येयाखाल तो जियेलो कोणाचेंच तो आशेल्लो ना कश्ट अनवरां मोदें जाल्यार देवा थंय विश्वासी रावलो देवा थंय थिरासण्यान तो रावलो पातयेन रावलो आनी देवान ताका आशिर्वाद दिलो तो भिता की देव आशिर्वाद दिता अन्ना की देव आशिर्वाद दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आमकांय तो आशिर्वाद दिता पूण आमी देवा थंय विश्वासी जावंक जाय पेल्या थंय विश्वासी जावंक जाय आमी रणकार जावंक नजो देवाक कितें दिवंक आसा देवाचें म्हणली ती देणी आसात देवाची म्हणली ती फळां आसात ती देवाक दिवंक जाय सरकाराचें म्हण कितें आसा तो तिरवो तो कायदो ते सगळे आमी सरकाराक दिवंक आसा आमी कोणाचे रणकार जाय नजो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रणकार जाय नजो आमी चुपाचुपी खेळ कळूंक नजो आमी कितें दिवंक आसा ते दिनासतना रावून आमी अनितीचे जावंक नजो बगर आमी नितीचे मनीस जावंक जाय सताचे मनीस जावंक जाय आनी आमी आशिर्वादाचे मनीस जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून त्या उतरा खाल जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी तो भिता बरी अन्ना बरी आनी तशेंच देवाच्या कुशेकाल नितीवंत मनीस सताचे मनीस नितीचे मनीस जावन देवाच्या आशिर्वादान भरलेले मनीस आमी जावच्याक सरकाराक देवाचें देवाक दिवचें एक नितीवंत मनीस आमी जावच्याक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. स्वीकार कर बापा काणिकामची भक्तीन भेटयता तुका मिती स्वीकार कर बापा.
आनीक आमी यो हाडून आयल्या उंडो आनी वायन हो तुका भेटयता तन मन धन आमचें तुका अर्पिता तुज्या मोगांची आशेता स्वीकार कर बापा कणिक आमची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपद्वेता देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे उजूतात देव ह्या तुज्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें ते सडवण आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीर थिरांनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारां सो सर्वेस्पर आनी संसार भरला तुज्या वैभवा सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय. आमी दिमिगली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वाय नसलें जेजूचे मास आनी रगतान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी सोम्य मुखार आमचें सगळें जिवीत सम्यक समर्पिया. सरकाराचें सरकारा दिवं देवाचें देवा दिवच्याक आमची सगळीं देणी उर्जीत करूंक सता नदीचे मनीस आमी जावंक सोम्या स्वादार आनी कृपा विशेश करून मागया. बापा करुसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेने कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कार्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत
निसमीत मनशां त्या वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी श्रोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाच्या माय संगती ती सुपती बागे वंजूचे बागे धर्म दोता बागे वंजूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आचना मतीन दवरना. देवाचें देवाक सरकाराचें सरकाराक दिवं. देवा स्वर आदार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची एसलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. दे करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माय मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सरकाराचें सरकाराक देवाचें देवाक दिवंक नितीवंतपणाचे सतीवंतपणाचे सतनितीचे मनीस जावंक आमकां आपण दिता ती येशळीच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सहभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका होवना पूण तुज्या कसरतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुका सेवकात रेखता लेण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीव उंडो
गगन कसो सासनीक सुखाक भरून पावसो सासनीक सुखाक पावसो सोमिया तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोमिया सदाय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकान तूं दादोस करताय पांचव्या सरोवाक भरून पायताय तिणी सुफळ करताय सोमिया तुका सेवकात रेखता येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता जंतयल्या सुमिया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळ सांतो आयला काळजांत थांवन ताका अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया ओगळप तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सोमिया ओगळप तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सर सोमिया वाईटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोमिया पुर्यात्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर पांयांतल्या उगडांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया मदीं समाधान संतोष दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या सोमिया रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या सोमिया दिसा ह्या पुंतळाक येवन निमिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुजें सोमिया उतर आयकूनचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका पवित्र सोमिया युकरिस्त मुखांतर आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया आमची मागणी आयकून आमकां सदांच बेसांवांनी भरलेल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया ओगळप तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका आराधना तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सोमिया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान प्रार्थुया भूमगाळ बापा आमच्या देवा बागेवूं जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देखून बसया मोगाच्या भावा भणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात थंयसर ते सवा इरादे सांजुदा मुखांतर सोमयाक ती पावोवन दीत आनी सोमया मुखांतर तेस्त बेसांव तुमकां फोव जावं दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुंभसारसो सक्रामेंत 10:30 वरां मीस नवें सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या सगळी भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान हे जिविताच्या जरीसर येया जरींतलें पियेया दोशी जाया तुमी जिवीत जोडटल्यात स्टॉलाक भेट दिया बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक
बेंजेर केल्लो दुंपू कोंता मेंदिनो रेल्यो आनी माज्यो इत्यादी आसा त्यो सर्व आमच्यो आत्मीय झुजाविरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक तुजो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच दैवीक वखदां गांठी दुखी गॅस्टी पिडेक भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसांत आसात ती घेया आनी ताचो फायदो तुमी जडा खंडीत जायते बरेपण तुमकां फावो जाता. तुमचे मिसां तुमची ते ऑफिसांत दिया. ते सावा ऑफिसांत दिवेत नंतर थंयसर आसलेल्या पुनशतान तुमी घालयेत. तुमच्या खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता. तुमी केदाळा येवयेत हप्त्या मदें येवयेत. येता आसतना फोन करना येयल्या बरें. फोन नंबर तुमकां ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा. ताचो फायदो तुमी जोडचो. पुनशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुनतडाची कांय इल्ली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे कुशेचें कितलें तें जावं दी. संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. उदारपणान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस जुबल्यो कुमगार खासदारां तशेंच मरणाची मिसां इत्यादी आसल्या वेळार ह्या पुनतडाचो उडास करा आनी जेवणाक आदार दिया आनी खंडीत आमी सरभक्तिकां तुमच्या इरेद्या बसोत सदांच मागता. आरोग्य केंद्रां केम्राल सरकारी आस्पत्रेंत हांव हांगासर BP शुगर इत्यादी टेस्ट करच्या खातीर सिबंदी वर्ग ते मिनी हॉलांत आसात आनी तुमी थंयसर जेवणाक वयता आसतना असो फायदो जोडा. तुमची BP शुगर टेस्ट करा धर्मार्थ टेस्ट करा. तुमकां कळटा तुमची कूड कशी आसा भलायकी कशी आसा म्हूण कळटा. ताचो फायदो तुमी जोडचो. सिबंदी वर्ग थंयसर आसा. हर एका 15 दिसां एक पटी सरकारी आस्पत्रेंत ती हांगासर येतात. तांणी ताचो फायदो तुमी जोडा. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. मोगाच्या भावभयणीनो मणिपुरांत क्रिस्तांवांचेर हल्लो फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत जावन आसा तें आमी जाणाव आनी हाचें आमी खंडन करता. क्रिस्तांवां लोकांक टार्गेट करन जायतें थंयसर नुकसाण जाल्लें आसा आनी हाचे विरोध खंडन करन एक सार्वजनीक प्रतिभटन आज मंगळूरच्या अंपनगट्टेंतल्या क्लॉक टावरा लागीं सांजे 4 वरार आसा केला. समस्त चिंतपाचे सर्व संघ संस्थे सांगात आसून मेळोवन एक सार्वजनीक प्रतिभटन हांगासर आज आसा केला. मंगळूरच्या अंपनगट्टे आसलेल्या क्लॉक टावरा लागीं सांजेर 4 वरार देखून तुमी व्हड संख्यान ह्या प्रतिभटना वांटेली जायजय आनी आमचें अस्तित्व आमी दाखोवन दिजय आनी मणिपुरांत कश्टतेर लोकांक आमी पाठिंबो दिवंक जाय. तांकां बेगीन थंयसर सुटका सोडवून मेळोवन दी आनी जायत्या लोकां मुखांत आदार सांगात मेळोवन दी आनी नुकसाण जाल्लें सगळें भरती करून दिवं दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी सरकारा लागीं विनंती करया. देवा लागीं मागया आनी आमचें अस्तित्व दाखोवन तांकां आमी पाठिंबो दिवया. व्हडा संख्यान ह्या प्रतिभटन वांटेली जायजे म्हूण गोळी बापांनी उलो दिला आसता चड संख्यान आज सांजेर 4 वरार अंपनगट्टेच्या क्लॉक टावरा लागीं तुमी जमो जायजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या देवादीन कार्मेल डिसोजा हेच्या पयल्या वर्साच्या मरणाच्या उगडासाक डायनावास आनी कुटुंबां दिवचें कितें चिकन आज दान जावन दिलां. तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आसा जाल्यार मुखार येवचें मनाची वाट स्विकार करची. तशेंच जेवणाक कुमक केल्या डेरिल मतायस पिलार ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आयच्या दिसा जेवण तयार केलां नित्यादर वाड्याघरांनी तांचो मनपूर्वकी प्रतिनिधीन गुरकारनीचो प्रतिनिधीचो वाड्याघरांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांच्या वावंटीचेर मागता. कोणी आसात गी नव्या दिमिगल्या पात्रून साजुता देवा
आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रून साजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबणीनो सर्गी सोमसोम गाळ बाप आमचे मागणे ऐकता मग उजवता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे बसवत विनंती करता सांजवता देव आणि सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींची माय आमच्या मजतीने जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता माग्या समया जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्या सोड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका निधर्म दुजूता देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसो आम्ही उगडास करता बघे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबा उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें तें देवासानी पेल्यासो करो मोग वाडय आतां आमी बागे वचूता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिपात उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वेगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजू सोसयरो आनी धर्म दूर नासलेल्या बागे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरसो मोवाळ तुमक जाणा जाल्लोय तुज्या ताच्या सोडुणेची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें सिर केलोय बारीसकडस अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्या सो तूं किरीत शेरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी गरज न्हू तुज्या आपूण शेताक पातयेन आयलां देखून बसया. मगळ बाबडीनो तुमी जायतीं जाणां दिसपट्टे हांगासर जायतीं त्या सांवां घालतात वॉट्सॅपान धाडून दितात मेलान धाडून दितात पोस्टान धाडून दितात फोन कर सांगतात आनी आमी तुमचे कडेन सदांच मागता जायतें बरेंपण ह्या मुखांतर जालां तशेंच जायतें बरेंपण जावच्याक तुमी मागोवन आसात ह्या संदर्भात जायतीं त्या सांवां हांगासर आसात जायतीं त्या सांवां आसात 22 जाणांक बरी भलायकी फावूस जावंक 9 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावूस जावंक एकल्याक जागो बऱ्यान कांय अडखळ नासतना विकून वचोंक 2 जाणांक कुटुंबांत एक जावंक आनी सांगाता रावंक 12 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी जाणवाय मेळोवंक 2 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक एकल्या गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बोरींतली दूख गूण जावंक एकल्या गॅस्ट्रिकाची पिडा सगळी गूण जावंक 3 जाणांच्या हातापांयांच्या गांठीची दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक 3 जाणांची तकली पडपड मायग्रेन संपूर्ण रितीन गूण जावंक एका उदरप्रयाच्या आवयक भूक चिरवण आनी गटाय फावो जावंक एका कुटुंबांत मोग समृद्धी वाडत वचोंक युके एकल्याक बरें काम आनी कामान भद्रती फावो जावंक ह्या कुटुंबाची 4 जाणां युके वचोंक सगळी प्रयत्न करते आसात आनी बेगीनच तांकां विजा वचोंक युके वचोंक विजा मेळच्या पासून एकल्यांक दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक एकल्या हाती धरिल्लें सगळें काम शाबीतान पोंता पावोवंक एका PUCच्या भुरग्याक फुडें आसच्या शिकोवंक आसच्या शिकपाचेर सबां बेसांव घालूंक आनी बरें करून हॉस्टेल फावो जावंक आनी बरें करून त्या संस्थ्यांत शिकोवंक उर्बा सकत आनी बळ फावो जावंक MBBS परिक्षा बरयतल्या भुरग्याक जाणवाय गिन्यान उडासाचे सकत फावो जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार मेळोवंक आनी अशें एकल्यान असलें रीण फारीक करची करपा सकत फावो जावंक एका घोवा बायले मदें बरो संबंद रुता जावंक एकल्या सुसागो बऱ्या वांटे जावंक 2 जाणां कामाच्या थळार बरें वातावरण आनी समाधान आसूंक 8 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसूंक आनी मोगान जिवंक एकल्या युट्रसांतले शिस्त संपूर्ण रितीन गूण जावंक 12 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 6 जाणांचे हट राग जिद्द पयस वचोवंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याची जिनियन्स सलवण येताना सुस्निकाय सांबाळूंक 3 जाणां दिल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक
8 जाणांची तरातराची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 6 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक 6 जाणांची मोतयेची आनी कुडीची पिडा गूण जावंक 8 जाणांक आतापांयाची गांठीची दुखी गूण जावंक तेका जाण दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक 6 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक एकल्याक UK वेचें प्रोसेसींग अगेन्स्ट जावंक एकल्याक USA वेचें विजा फावो जावंक एकल्याक सरळ कळ आनी समस्या तांव निवारोवंक एकल्याक नेगेटीव थॉट्स येवचे ते मतींतले काण उडोवंक 2 जाणांक मतीच्या सगळ्या स्ट्रेसांतले पयस रोवंक एकल्याचे पांय दूख गूण जावंक आनी चलोवंक उरपा मेळोवंक आनी तशेंच 30 आनी 4 जाणांक प्रत्येक ते सवा पासून मागो विनंती केल्या तांचे इराद्या पासून मागया आमच्या इराद्या पासून मागया जे कोण मागतना बसयला आसा उडास करून तांचे पासून आमी मागया आमी ती मेगाली हात उबारया श्रींच्या बापा लागीं पुता लागीं पवित्रात्म्या लागीं ही आमची ते सावा उबारून देवया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया ओगलाब तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू प्रणिपा तुका सुमिया जेजू ओगळशितां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलाबचे द्वारातांचे सगळ्या काळजां तुका वंदिता सोम्या सगळी आमची मागणी तुज्या पांयां तळा भेटोवन दिता सांज उरता देव मुखांत उबारिल्ली मागणी दे मानून घे तुजे वोड खाकूळ दिन आमकां आशिर्वाद दी तुज्या बेसांवांनी भर भुरग्याक आशिर्वादीत कर तुज्या गुरपेच्या बेसांवांनी भर युवा जाणां राखणी सांबाळ तांच्या वावडीत रावता मतीच्या पिडे कश्ट दिल्या सुटका सुरवण लाभय कामां नातलेल्या कामां भोगो कर भुरग्याचे देणे नातल्या भुरग्याचे देणे भोगो कर सैरिकेचे देणे नातल्या सैरिकेचे देणे भोगो कर विजा नातल्या विजा भोगो कर तुज्या सुबाब देण्यानी भर हांगासर आयलेल्या सगळ्या भक्तिकांक राखणी सांबाळ माध्यम मुखांतर इथे उभारून दिता सगळ्यांक कृपा सडवण सुटका लाभय सोम्या पाऊस नसताना कष्ट नसो बरो पाऊस प्रकृती बरे जानवरां मनशां सुकल्या सौज्या मनशां गुणां पिवंक जाय फक्त उदक आमकां भोगो कर सोम्या हालेलुया 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 सांगता मागया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार दंडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेर पयस धांवडाय येवत्या संता म्हज्या कळसाच्या कुंड्यार तावन तूं गुलो मारता आशा शणलेल्या मरुस तुजे करीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांडे गुटे म्हज्या कळसाची कोटसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन व्हर हांवें वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक प्रगटलेलें जावं आमेन मगळ भाव भयणीनो आमी जायतीं त्या सावन घालता मागलेलें जायतें आमकां फावो जाता एक चली हांगासर येताली डिसेंबरांत देदस्पर जाल्ली चली 2 वर्सां कंपनींत काम केल्लें तिणें 2 वर्सां कंपनींत काम केल्लें आनी अचानक म्हणल्यार बरी कंपनी बंद जाली 2 वर्सां काम ना काम केल्ले पयशे येयनात कांय ना दुसरें काम करूंकय जायना अप्लाय करूंकय जायना असले जाल्यार संदिग्ध परिस्थितीर डेस्परेट जावन डिसेंबर म्हयन्यांत ती हांगासर आयिल्ली मागोवंक आनी हर एका मंगळारा ती चली हांगासर नोवेनाक येताली आज ही सकाळींच्या नोवेनाक आयिल्ली उपरांत आज म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाली फादर हांव डेस्परेट जावन आयिल्ली त्या दाळा पूण ह्या पुंतळार हर एका दिसा नोवेनाक आयिल्ल्या उपरांत म्हाका एक रितीचो संतोश समाधान डिप्रेशन म्हजें पयस केलां दुखां म्हजीं रावल्यान आनी फादर हांवें पातयेवंक येना हांवें चिंतूंक येना म्हज्या येदोळ पर्यंतलो मार्च पर्यंतलो सगळो सांबाळ कंपनीच्यानी म्हज्या अकावंटाक घाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी सांबाळ विचारूंक ना फादर आमी सांबाळ विचारूंक ना आमी काम मात विचारलें आमकां परतून कामाक काणग्या म्हूण मात विचारलें आमी सांबाळ विचारूंक ना पूण आमी विचारनासतना कंपनीन तांच्या बऱ्या मनान आमकां पुरो सांबाळ घाला म्हाका मात्र न्ही कितले जाणां कंपनीत आसले पुरो सांबाळ घाला आनी आमकां व्हरतो संतोश भोगता फादर देखून हांव अर्गां दिवंक आयलें म्हणाली तें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांवें चिंतूंकूच ना हें सगळें सांजुदाच्या मजतीन सोम्यान केल्लें आशिर्वाद म्हणटा ती अजाप म्हणटा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा आसली जायत्या अजापां घडल्यान दिसपट तें घडटात पूण विश्वासान थिरासणेन मागोवंक जाय आनी खंडीत आमकां फावो जातलें असलें बरेंपण जालां तुमच्या जिवितांती जालां म्हज्या जिवितांती जालां अशें आसतना आजय
चौगां जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जालां. एकल्याक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाला, 6 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या, तेगांक UKची विजा फावो जाल्या, एकल्यान आमाल पिवून सोडून सगळें बरें जिवीत जिवंक कारण जालां. एका कुटुंबांत शांत समाधान रुता जाल्या, एका उतरप्रायाच्या आवयक बरी भलायकी फावो जाल्या, एकल्या रीण फारूक करूंक कुरपा मेळ्ळ्या, सकत मेळ्ळ्या, तेका जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण जालां, एकल्याच्या गुमटेची शिरेची दूख गूण जाल्या, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याच्या अर्द्याची दूख आनी कुशीच्या बरीची दूख उणी जाल्या. तेका जाणांची एका स्त्रियेच्या पांयाच्या पंदा पडचे किडे गूण जाल्यात. तेका जाणां खाजगी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जालां. एका PUCच्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जाल्या, बरें रिजल्ट फावो जाला, बऱ्या कॉलेजीन एडमिशन जालां. एका MBBSच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी सकत उर्बा जाणवाय फावो जाल्या, एकल्याक इंटरव्यूंत बरें फेस करूंक कुरपा मेळ्ळ्या, एकल्याक सर अनवरांतलें वायटान तें राखून व्हेलां. तशेंच 20 आनी 21 जाणांक मागलेलो विविध उपकार फावो जाला. हे सर विरेद्या पासत अर्गां पासत आमी देवाक अर्गां दिवया. हे सर बरेपणा पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी हातू बारया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, 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 अगलाप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अगलाप जेजू, आराधना जेजू, तुवें केल्या सरबरेपणा खातीर आमची मागणी आयकून तुजे बोल काकुळतीन आमची मागणी आयकून आमचे दया दाखयल्या खातीर, आमची मागणी आयकून आमकां मागलेले फोव केल्ल्या खातीर, ह्या भक्तिकां खातीर वाद्या मुखांत रंगा सर नव्यान करून तुजी तांची मागणी आयकल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सोम्या अर्गां जेजू, अगलाप जेजू, आराधना जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. उपकारी काळजान तिनवाशी मोनान सुम्याक अर्गां दिवया. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकाता सोबावुया. सगळी बरं सांगाता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सुम्याक अर्गां दिवया. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकाता सोबावुया. मगर बाबणी आमच्या पिडेस्त मौना पासून देवा लागे आमी विश्वासान मागुया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीची एकस्थळ करी. एक आमची प्रार्थना येसू सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाखतेराक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव. आयक आमचे आमचे प्रार्थना प्रार्थना येसू येसुम्या. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळल्या आनी पातकांतली निवार. एक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मर्यादेने यादवरच्या पिडेस्तांव जिविताची भरती भलायकी आनी गुडी आत्म्याची गठाय दी. एक आमचे प्रार्थना येसू सगळींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान होवो करी. आयक एक आमचे आमचे प्रार्थना येसू सगळींच्या बापायच्या दिसा प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयता ती सर्व ते समाधान जारी कर म्हण आमी मागता. एक आमचे प्रार्थना येसू मगळा बाबा गांवांत तशें पर गांवांत फोव ते काम नासतना कस्त दिल्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळत करी. तांकां बरें काम फोव कर, तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. एक आमचे प्रार्थना येसू वेळ बापा फोव तेजी न्ही सांगाती वा सांगाती मेळनासतना कस्त दिल्या सर्व आमच्या युवा जणांचेर तुजे भरपूर आशिर्वाद घाल. तांकां बरी जिणेस सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जेवणचे देणें फोव कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सविस्परा भुरग्याचे देणें आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें बर भुरग्याचे देणें तांकां फोव जावन तांच्या कुटुंबांत संतोष चडय म्हण आमी मागता. एक आमचे प्रार्थना येसू सुमया. पावस नासतना कस्त दिल्या महार एकल्याची काकुळत कर. दगीन तापलेल्या भुमींत बरो पावस दडून थंड कर. प्रकृतीक कृषीक बेळ्याक रुका झाडांक सुकण्या संवसांक मनजातींक तशेंच सर्व जिनसाच्या प्राण्या पक्षींक बरें उदक आमकां फोव जायशें.
बरो पाऊस धाड म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थने भुरग्यांनी नवें शैक्षणीक वर्स प्रारंभ केला आसता. हे शैक्षणीक वर्स तांकां भलायकेचें जणवयाचें आनी बेसांवाचें जायशें कर म्हूण आमी मागतांव. आयक आमचें प्रार्थने सोम्या विविध कश्टानश्टा वळख जाल्ल्यांक आदार आनी कृपा दी आनी तांकां तांच्या जिवितांत जैत लाभय म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थने बरो सरकार आमकां फोव जाला आनी लोकांक दिल्ल्या बसवण्या प्रमाणे जाणटेकायन लोकांचें कारभारपण चलोवंक तांकां जाय पुरती जाणवाय गिन्यान सगळें फोव कर म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थने बरी सोम्या पिडेस्ताचे भलायकी तुजे भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयकून घे. नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका मिलो मारतांव. आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसतांव. अस्कार उस्कार सुण आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शके ते तुजे काकू दिले आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदी पळ येजूक आमकां दाखय. ये देळी ये मगाडी दुलभ या ओंकार मरिये. मगळ भाव भणी नो पिडेस्त आमच्या भाव भणी सुगडास काडया. तांच्या बऱ्या भलायके बसूत त्रिंदादीची मजत मागून सांगाता मागया. महिमा तुका सर्पद्वेतारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करून तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गूण करताय. प्रार्थुया. भूदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तानी आनी मतीच्या वाकुडेच्या पिडेने कश्ट केल्या तुझ्या साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गूण जावन वेगिस्तानी भलायकी जुळून फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. तानेर सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. बहुदयाळ सुम्या बाबत तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेद नातलेली दयाळ आमी मागताव. पिडेशिडेन कोश्टून ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सुख समजून इमानाबैत पयस करून एकामेकाक काळजांतल्यान बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी. आपल्या कस्ता वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जोची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांको. तो तुमकां माईक पासन काकुळतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दीव. आमेन. देवा सकलोज पूज जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसारापर्यंत आमचे संगात आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले. तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे मंगळ भाव बरीनो थोडी मिनटां सक्रामेंता मुखार आमी करसिया. जेजूची काकूळ तुकोर आशिर्वाद बेसांव आमी जोड घेवया. ही तुमी कस्त तेल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सुमी तुमकां बेसांव दिवंक अशें येता. हे सुमेचें बेसांव घेवंक आशिर्वाद घेवंक भलायकी घेवंक समाधान घेवंक तयार जावन आराधनाचें गीत आमी गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्ता. नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो
जेसू क्रिस्ता उंड्यारो पार्ली पोनासच्या नमो 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 सोडवंदारा सक्रमेंतात आमकाराच्या सक्रमेंतात आमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनासच्या उंड्यारो पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतात आमकाराच्या सक्रमेंतात आमकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनासच्या उंड्यारो पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतात आमकाराच्या सक्रमेंतात आमकाराच्या जिणयेचें सुख दुख तुका मी सांगूंक आयलें हांव सोम्या मतेचे खंत बेजाराय तुका उसारूंक आयलें हांव जिणयेचे सगळे समस्ये तुका सांगूंक आयलें हांव सोम्या आनी तुजें तन बुजवण आशेवन हांगा आमी रावले हांव ए जेजू ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या सुखांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या दुखांत ये आमकां मेळोंक तूं ये सोम्या तुजी कृपेची देणी तुजी कृपेची भलायकी तुजी कृपेचें समाधान तुजी कृपेची जाणवाय तूं आमकां दिवंक ये सोम्या आमकां बेसांवांनी बरोवंक ये जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावन बसवण आशेन अंगारावल्या तुझे तान बुजवण आशेव अंगारावल्या ये जेसू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनासच्या पुण्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतात आमकां राखच्या सक्रमेंतात आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनासच्या पुण्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतात आमकां राखच्या सक्रमेंतात आमकां राखच्या हालेलुया 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 हला 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 शदला बला बलंदला हाला हालेलुया अर्गान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो वंदन जेजो हालेलुया येशुवे वंदन येशुवे आराधन येशुवे स्तोत्र हालेलुया Praise you Jesus, thank you Jesus, adore you Jesus. हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो वंदन जेजो हालेलुया हालेलुया येशुवे वंदन येशुवे आराधन येशुवे स्तोत्र येशुवे हालेलुया Praise you Jesus, thank you Jesus, adore you Jesus. हालेलुया शदला बला बलंदला हाला हाला Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो सगळ्या काळ संबंधित सोम्या Hallelujah, 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 hallelujah.
अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया मुगळां तुका सुमया जेजू मोगलां तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया आराधना तुका सुमया जेजू आराधना तुका हालेलुया 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 हालेलुया. आमी बसया मगळ बाबणीनो एगडी बोरो आमी सुमया पळया आमी जून म्हयन्यांत आसा न्ही गे म्हयने कशे धांवतात म्हूण कळना जानेवारी परत आयलो जून आयलो डिसेंबर विगेतलो न्ही गे पोर आमी हे दिशी आसले हांव ईद व्हडली जाल्या थोड्यांचे दांत हालोवंक सुरू जाल्यात गुतूच ना प्राय गेल्ली गुत्तू ना न्ही गे दीस गेल्ले गुत्तू ना पोंडा लागीं पावले हांव पोंडा लागीं येते हांव आमी न्ही गे तिसरी वर्सां पाशार जालीं मरणाची वर्सां लागीं जाल्या न्ही गे बसून चिंतना बीन दिसता थोडे दीस उरल्या म्हूण संवसारांत है गे आं कशे दीस वेतात कशे मिनटांक घंटे न्ही गे पोर मंगळार आयलो आज मंगळार आयलो घडये भितर आयलो 2 दिसां भितर देवाची सृश्टी कांय करूंक जायना वेळ काळ सगळो ताणेर आसला तो तुजो धनी सकाळीं उदेता सांजेर अस्तमता सूर्यो देवान आमकां 3 काळ दिल्यात 3 काळ न्ही पळय पावसिलो काळ हिवाळो काळ आनी गिमसिलो काळ 4 म्हयन्यांक एक काळ पावसिलो काळ ही भोव गरजेचो न्ही ती पावसा राखून आसा आमी पावस येना जाल्यार उदक ना जाल्यार जिवीत ना न्ही गे पुरा सुकोवन गेल्या जुनाची 5 तारीख 6 तारीख आयची बांयो सुकल्यात न्हंयो सुकल्यात न्हंयो ग्रावंडा बरी जाल्यात बांयो सुकोनातल्यो बांयो पटी सुकल्यात सुकोनातली बोरवेलां सुकल्यात उदक ना लोक आतां आदले बरीत कोळशे काडून येता पोरां तेणें मार्गार येताना कारकाण घेवन वस्तू जाणां स्त्रियो आतां 2-3 प्लास्टिकाचे कोळशे काडून येतात उदक हाडूंक पयलींची परिस्थिती आदल्या काळार उदक नासलें गिमसलो काळ आयलो म्हणटाना न्हंयंत गी तळ्यांत गी व्हाळांत गी पंड काण्ण आसलें उदक इल्लेशें बोरन हाडटालीं घरा पयशिल्लें तो उदक वयतालीं हिवाळ्या काळार प्रकृतीक एका रितीचे फुलां फळां जावंसो काळ हिवाळो काळ गिमसिलो काळी भोव गरजेचो न्ही गे भुमिका इल्ली सुकोवचें तापोवचें आनी फळां दीक जायचे जाल्यार वोती जायचे वताची दावी जायची आनी ह्या गिमसिल्या काळांत कितें घडटा उदक पुरा सुकता न्हंयचें उदक सुकता बांयचें उदक सुकता तळ्याचें उदक सुकता दर्याचें उदक ही मस्त सुकता सगळें वयर येता मडां जावन आसता आनी ताचें वातावरण थंयसर टेम्परेचर इतलेंत जालें म्हणटाना पावस जावन आमकां पडटा परतून भुंय फळादीक जाता आनी परत एक जीव किर्लता एक समृद्धी येता आनी हिवाळ्या काळार ते जीव परत कितें जाता समृद्धीन भरता आनी गिमशिल्ल्या काळार येतेश्ट फुलां फळां दितात मागीर गिमशिल्ल्या काळार सगळ्यांनी रुखांनी फुलां फळां जावची गिमांत पावसान जीव किर्लोसो हिवाळ्या काळार गर्भ जावचो आनी गिमशिल्ल्या काळार फुलां फळां जावची अशें आसतना म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची दया ह्या पृथ्वीर आनी आमचेर कितल्या मापान आसा चिंत्या जर तर आनी 1 म्हयनो पावस येना जाल्यार कसली गत जायत आमची चिंत्या पयशे कितले आसतीत दुडू कितलो आसत अंतस्त कितले आसत पूण 1 ग्लास पिवंक उदक ना जाल्यार ताळो सुकोवन मोर्चे करीत देखून देवा लागीं मागोवंक जाय आजकाल आमकां मनशांक पिवंक उदक ना रानांत आसलेल्या मनजातीक थंय उदक मेळटलें हें रानांत आसलेल्या जीवदाळींक सुकण्या सोंजांक हें आसा उदक देखून जायतीं सुकणीं नासल्यान जायत्यो मनजाती मेल्यात जायत्यो जीवदाळी मेल्यात उदक नासतना देखून आमी देवा लागीं मागोवंक जाय ताची सृश्टी विचित्र ताची कामाय विचित्र
देखून आमी सर्व मेळोवन ह्या सुम्याची स्तुती करूंक जाय. वेळा काळार ताका विधेय जावंक जाय, कलते जावंक जाय, आमी मागोवंक जाय खऱ्या काळजान. तवळ देव आमचेर आशिर्वाद घालता, बेसवांनी भरता. ना जाल्यार आमकां पडचो पावस आनी खंय मनी पडटलो. वयर असले उदक सगळे पडत येता, पडटात ते, पूण आमकां पडना. आमी निर्भागी जाता, आमकां पडचो पावस दुसरे कडेन खंय पडटा. बेंगलोरान बरो पावस खंय. कोणी म्हणटा थंय रूख झाडां आसलेले मस्त पावस येता म्हूण. आमचे कडेन रूख झाडां रान मस्त आसा, पावस नांतना. खंय पडला? बेंगलोर सिटीक पडला पावस. आमी निर्भागी. देखून आमचें थंय तें कलतेपण, तें बरें मन आमी रसूंक जाय, देवा लागीं मागूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमकां कशेंय जाता. देवा लागीं मागल्यार जाता, मागनातल्यार जाता. आमी तशें जायना. आमी मागूंक जाय, देवा थंय विधेय जावंक जाय. देखून आमी भक्तीन सगळीं उबी रावया. देवाच्या स्तुतेक मानाचें गीत गावया. सृश्टीगळे स्तुती हाडिरी देवरा आरासिरी म्हणलें गीत गावन सुम्याक आमी वंदया. तुमी थाळयो पेटा आनी देवाची स्तुती करा. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಈ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಈ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಲಯೆ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತ್ತವೆ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. हर का जैसो गुलाब जैसो ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आराधने स्वे स्तोत्र स्वे ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया. हर का जैसो गुलाब जैसो praise you Jesus, love you Jesus, thank you Jesus. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया धन्यवाद जेसो उगलाब जेसो आराधना जेसो स्तुति जेसो यीशुवे वंदने यीशुवे आराधना यीशुवे स्तोत्र praise you Jesus love you Jesus love you Jesus adore you Jesus shadala bala 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 hallelujah 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 हर गांजे जोगलाब जे द्वारा दांजे जोशा वाला 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 दलाला या hallelujah 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 यीशु 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 मेरे यीशु स्तोत्र hallelujah 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 Ergantuka sumian Jesu Ergantuka Uglaptuka sumian Jesu Aradantuka sumian Jesu Hallelujah 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 बशी म्हणजे मगाच्या बाबडीनो मग बाबडीनो आमच्या सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा हे सुमयेचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय पातयेनी दवरूंक जाय चढावत आमकां थोडे फावटी सुमयाचेर विश्वास भावार्थ कंडलोलो कशें दिसता म्हळ्यार सांडलेले बरी जेजू म्हणटा केदोळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगात आसचें जेजू कश्ट आयल्या कांत आयले शीस दवले एक बडी एक स्त्री एका अक्रिस्तांव मनशा लागीं वचून विचारता की म्हाका म्हजे दुस्मान माट मंत्रां पितीसपणां करन कश्टार घालतात म्हजे थंय पवित्रोत्मा आसा देवान दिल्लो तो आत्मो म्हाका ते दाखयता आनी अशें माट मंत्र घालन म्हजें जिवीत बरबाद करूंक पळयतात देखून हाका कितें सोल्युशन तुजें तें आसा हांवें ह्या विशयान पुलीस कंप्लेंटींग केला म्हणटा ती म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो तो मनीस म्हणटा क्रिस्तांव तूं पवित्र पुस्तक तुजो बायबल बरो वास तुजो पवित्र पुस्तक बरो वास नियाळ आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी सुमया जेजूचेर पातयेनी दवर विश्वास दवर विश्वास दवर तूं तुज्या पवित्र सभे भितर रावून बायबला भितर रावून जेजू भितर रावून भायर तिळनाका भायर तिळनाका भायर तिळशी जाल्यार तुका कलर 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 दिसता तूं एकच देवाचेर सोम्या जेजूचेर तुज्या पवित्र पुस्तकाचेर पातयेनी दवरूंक जाय तोळकोणून तूं तुका माट मंत्र करूंक शकचो ना माट मारूंक शकचो ना आनी तो म्हणटा कोणी तुका माट मंत्रां करूंक शकती जाल्यार म्हाका सांग मागीर हांव म्हज्यो नाक्षो कातून दिता म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पळया एक अक्रिस्तांव मनशाक सोमयाचेर कितली पातयेनी देवाच्या उतराचेर कितली पातयेनी आमकां ना आमकां माट मंत्रां ओगोत घालां तें घालां हें घालां ताचेरच पातयेनी आमी तें हांगा धांवता सारकें न्ही देखून सांग पावलो स्वस्थ म्हणटा हांव जियेतां जाल्यार ही सोम्या खातीर मरतां जाल्यार सोम्या खातीर कश्टान वरां कोणाक येना जिवितांत हा हेच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें न्ही गे कोणाक कश्ट आयले हेच्या पयल्या वचपाक तोबिताक कश्ट आयले चिंतिनांतले बरी ताचे दोळे कुर्डे जाले जोबाक कश्ट आयले जेजूक कश्ट आयले आमकांय कश्ट येतात तशें म्हणटाना कोणी माट गेलां ओंकोत घालां म्हणणे बरें संतोश समाधान तुका मेळटा जैत मेळटा तृप्ती मेळटा ते दाडा कोणी माट केलां गे ओगोत घालां म्हणटाय गे ना कश्टान मात्र कित्या म्हणजे मोगाच्या बाबडे आमचे अशी चिंता पळय जेन्ना देवाचेर विश्वास खणटा देवाचेर विश्वास आमकां ना त्या दाडा ही पुरा खोटी चिंतना आमच्या मतींत येतात आनी आमी अन्य देवा फाटल्यान धांवता तशें तुजो म्हणटा हाय तुका खटा तुका धिक्कार तुका म्हणटा जल्मोंक नातलो जाल्यार बरें आसता देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमच्या हातार तेचे दवरया सुमिलाचे बक्षणे मागया आमी बगू सुमया
पातकां म्हजी बोगोस तुजेर बावर्त दवरिनातल्या खातीर तुज्या उतराचेर पातयणी दवरिनातल्या खातीर दुबावांत हांव जेल्ल्या खातीर थंय हांगावन धांवलेल्या खातीर तुका सांडलेल्या खातीर पश्चात्ताप पावता बोगसणे मागता सोम्या बोगोस सोम्या बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस पातकां म्हजी आनी बोगोस सोम्या हांव सगळीं म्हजी पातकां तूं बक्षी बोगोस सोम्या आनी तूं म्हजी पातकां बक्षी पातकां म्हजी बोगोस काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा अगणित काकूळतीने अगणित काकुती अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे काडस पुसून म्हजेर पावबीर मोत पावबीर मोती आनी तूं बक्षी सोम्या बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बक्षी पातकां म्हजी बोगोस आनी तूं बक्षी सोम्या बोगोस सोम्या आनी पातकां म्हजी बक्षी पातकां म्हजी बोगोस मोगल बाबडीनो आमी सोम्या पळया आमच्या हात अशें उशण दरया पवित्र रक्ताची सोम्याच्या पवित्र रक्ताची कृपा मागया पवित्र रक्ताची ससाई मागया सोम्या तुजें रगत म्हज्या हाताचेर सारय सोम्या तुजें रगत म्हज्या माथ्याचेर म्हज्या आंगाचेर सारय म्हज्या सगळ्या पिडेची सगळी अस्कत गाय कान उडय म्हज्या पातकाची खतां धुवन काड म्हाका एक नवें जिवीत दी म्हूण मागा सोम्या लागीं हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा जेजू तुज्या रक्तान जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी म्हाका सुडका दी जेजू तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रक्तान जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर पिडा तूं पयस कर जेजू तुज्या रक्तान जेजू तुज्या रक्तान म्हाका तूं नवो कर नवो कर जेजू तुज्या रक्तान जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी म्हाका सुडका दी जेजू तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रक्तान जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा पयस कर पिडा पयस कर तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान म्हाका तूं नवो कर म्हाका तूं नवो कर जेजू तुजें रगत जेजू तुजें रगत म्हाका जिवीत दिता म्हाका जिवीत दिता जेजू तुजें रगत तुजें रगत म्हजें जिवीत बदलता म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजें रगत जेजू तुजें रगत म्हाका सडवण दिता म्हाका सोडवण दिता जेजू तुजें रगत जेजू तुजें रगत म्हजें दुख पयस करता म्हजें दुख पयस म्हजें करता दुख पयस करता म्हजें दुख पयस करता सारय सोम्या सारय सोम्या सारय सोम्या सारय सोम्या तुजें रगत तुजें रगत म्हज्या कुडीचेर म्हज्या कुडीचेर म्हज्या काळजाचेर काळजाचेर म्हज्या मथीचेर म्हज्या मथीचेर म्हज्या पिडेचेर म्हज्या पिडेचेर म्हज्या गायांचेर म्हज्या गायांचेर सुडका दी सुडका दी सडवण दी सडवण दी भलायकी दी भलायकी दी सुडका लाबोय सुडका लाबोय बाचावी दी बाचावी दी गुणकर 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 जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू आतो बारिया हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया बहुत उलमरा हालेलुया 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 जेजू सोम्या तुझ्या भावांतात तुझ्या दवरलेल्या विशेष भावांत आमी लोबांता सोम्या तुझे बोड कंपोळ दिन आमच्या आशीर्वाद घाल तुझ्या बेसवानी पण तुझी गुणकती देवी सगळं तुझ्या कर तुझ्या नावात तुझ्या नावाला आशीर्वाद वर सोम्या सुखादी सुरुवाती बेसाव वर हालेलुया 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 शदला बला 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 हालेलुया हालेलुया जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रक्तान
मुझी पीडा तूं पयस कर तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका सुडक दी जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पातकां तूं बोगोस जेजू तुझ्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर तुझ्या रक्तान सोम्या म्हाका नवो कर जेजू तुझें रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझें रगत मुझें जिवीत बदलता जेजू तुझें रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुझें रगत मुझें दुख पयस करता जेजू तुझ्या रगतान मुझें जिवीत उजवाडाय जेजू तुझ्या रगतान मुझें मन तूं नितळ कर जेजू तुझ्या रगतान म्हाका बळवंतूंक कर तुझ्या रगतान सोम्या म्हाका पवित्र कर जेजू तुझें रगत म्हाका जिवीत दिता जेजू तुझें रगत मुझें जिवीत बदलता जेजू तुझें रगत म्हाका सुडका दिता जेजू तुझें रगत मुझें दुख पयस करता आतुबारियां हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलाबचे द्वारा दानचे जो समियाचे जे सगळे भक्ती का तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरेने वळे आपटचे जो आपट हालेलुया 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 आमच्या हात आमच्या तकलेची दवरया आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या 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 देवन ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काळ सांगते मुझे काळ सांगते मुझे मनांते मुझे मनांते मुझे सक्तेंते मुझे सक्तेंते मुझे सक्तेंते ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे रक्तांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते माझ्या हाडांच्या सदासनांते माझ्या हाडाच्या सदासनांते माझ्या हाडाच्या सदासनांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे घरांते मुझ्या घरांते मुझ्या घरांते मुझे कुटुंबांते मुझ्या कुटुंबाच्या सणांचेर ये मुझ्या पतीचेर ये मुझ्या पत्नीचेर ये मुझ्या पुताचेर ये मुझ्या धुवाचेर ये मुझ्या भावांचेर ये मुझ्या बहिणींचेर ये मुझ्या आवयचेर ये मुझ्या बापायचेर ये मुझ्या सत्समारांचेर ये मुझ्या कामाच्या जाग्यार ये मुझ्या सुवातेर ये मुझ्या कामाच्या सुवातेर ये मुझ्या कस्तांत ये मुझ्या वावंटींत ये मुझ्या वावंटींत ये मुझ्या क्रिसीचेर ये मुझ्या बेडाचेर ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या सुखांते मुझे दुखांते मुझे अनवरांते मुझे विघ्नांते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या सुडका दिवके सुडवण दिवके भलायकी दिवके समाधान दिवके वेसावानी भरूंके जैत लाभोंके ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या बादशाही दिवके जाणवाय दिवके गिन्यान दिवके चुरुकाय दिवके सुस्तिकाय दिवके गुरपेन भरूंके येण्यानी नेटोंके वडानी भरूंके ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर
तुझ्या कृपेच्या बेसवानीवर तुझी गुणकरची दिवी सगळं लाभय त्यांच्या बकल्यावर तू तुका वाढ नका त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बकल्यावर नका संगाती त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय सुडकादी सुडवादी बेसवानीवर पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आपण आणि गुणकर टच 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 heal them Lord hallelujah 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 मगर बाबणीनो पवित्राची मागणी आम्ही करतल्या 2 लाईन करून हांगासर तुम्ही येऊनचे पवित्राची मागणी स्वीकार करची पवित्राची मागणी तुमच्या कपालार काढताना पवित्रात्म्याची कृपा सुम्याची गुण करची सकत तुमच्या कुडीच्या शिराने वाळतली भलायकी संतोष समाधान मेळतलो भक्तीन या पवित्राच्या मागण्यांत तुम्ही वाटेली घेऊची ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तो लाभ दैविक देणे तो लाभ ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तो लाभ दैविक देणे तो लाभ ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या आज्ञा पराक्लिता बुसवंदारा आमच्या दयाळ पवित्रारा जाव मान तुका जाव बहुमान करता भक्ती आराधन संसारात तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्यान मनशाक रचले तुझी तेंपलां जावंक निर्मिले मोगान जीव आपयले पवित्र आत्म्या दैविक देणे तो लाभ दैविक देणे तो लाभ ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तो लाभ दैविक देणे तो लाभ ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या हालेलुया 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 मरा पवर्तन समयाचे जोगला मरा तुम्ही पवर्तन हालेलुया 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 हर गांचे जोगलाचे जोरादांचे जो वंदनचे जो सगळे काळजा तुका वंदिता तुका बोलतो देव आमवर एकल्याची मागणी ऐकत आहे बेसवान भरताय कुरपेन भरताय आमका बक्षून आमका आपलून आमका गुण केल्यापासून तुझ्या पवित्र रक्तानं आमका सुटका सुरू दिल्यापासून तुझ्या पवित्र तेलाच्या मागणीने आमका अभिषेक केल्यापासून आमची पिढा गुण केल्यापासून तुका मेरका देतो सोम्या हर गांचे जोगलाचे जोरादांचे हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus सोम्या गुण कर आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू सुटका लाभ हालेलुया 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 अर्गांतुका सुमिया जेजो नित्ता atubaria अर्गांतुका सुमिया जेजो अर्गांतुका समय अर्गांतुका सुमिया जेजो अर्गांतुका समय अगलाप्तुका सुमिया जेजो अगलाप्तुका सुमिया आराधांतुका सुमिया जेजो अगलाप्तुका सुमिया हालेलुया 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 सुमिया सोनभोगम गंजोलो झाल्या सुमिया दोन ताळयो बेटा जोरात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमियाचे बेसांव घेऊन चाक तयार जाऊन हे गीत आम्ही गाऊया अरे Diavora sacramenta sastagnaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सल्वन वेचा अस्कत विश्व्यांक भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पोताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससनाक एका काळ्यान असिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांसो उडास तुवें आमकां सोडला तुज्या सोडवणीचो वळसदांस आमचे देमबगी सारको तुज्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या संवसारी जिवितांत तुका एक आमच्या देवाक खरो मान आनी गौरव दिवंक आमकां फोव कर संवसारांत राष्ट्रांत येतना राष्ट्राचे सरकाराचे सरकारा दिवंक आनी तुजो आमचो देव तूं कितें आशयताय देवाचें देवाक दिवंक सदांच आमी नितीन आनी उर्बेन वावरूंक आमकां करपा दी अशें आमी तुज्या मोगाची सताची नितीवंतपणाची भुरगीं जावन चलोवंक सताच्या मार्गान चलोवन सासणाचें जिवे जोडूंक आमकां फोव कर जोची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
उभी रावया. सदैव जावं सुमयेचें नांव, आता आणि सदा सर्वदा आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचे नाव. तीन बोटी हात उबार ओडल्यार सांगात म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नाव, आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नाव, आता आणि सदा सदैव जावं सुमयेचें नाव, आता आणि सदा आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. आता आणि सदा हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी पावसा खातीर विशेश करून सदांच आमोरेच्या वेळार तेरसाच्या वेळार मागा म्हूण तुमच्या लागीं विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. उबी रावन निमाणें गीत आमी गावया. ताळयो भेटून Ergam tuka samiya, ergam tuka dunia, ergam tuka आता आणि ससना. सगळी सांगाता. ergam tuka samiya, ergam tuka dunia. Ergam tuka आता आणि ससना. मगाळ पुत्रा सोवे आमकार मोयशेवादी आमका. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगच्छानो, तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ. तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा. आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात. तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी